मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केल्ली की थोडी कामां हांवें एक मिटींग फाटीं घेतिल्ली, थोडी कामाचेर रिव्ह्यू करया आनी त्या रिव्ह्यू करपा खातीर हांव आज हांगा स्पेशली आयलो. म्हाका गजाल बरी जाल्या की खुबशीं कामां ताजी मार्गाक लागिल्लीं आसा. थोडी कामां आसा ताजें एस्टिमेट कितें रेडी आहा तें ताका सांगलां एक 8 दिसां भितर आमी अप्रुवलां दितात, कॉमेस करपाक मेळटली. ताजे भायर नॅशनल हायवेचें पळय जें आशिल्लें ताजेरय डिस्कशन जालां. सांकवाळचें ताजें प्रॉब्लेम आशिल्लें ताजेरय मार्ग काडला. अशीं खुबशीं कामां आज आमी मार्गाक लायल्या आनी म्हाका दिसता कांय तशें व्हडलेशें प्रॉब्लेम ना. कंपॅरेटिवली मेन प्रॉब्लेम आसा तें ब्रिजाचें. ताचें टार्गेट दवरलां आमी की डिसेंबर पर्यंत खंयच्याय परिस्थितींत तो ब्रिज कंप्लीट जावपा जाय अशें टार्गेट सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक की डिसेंबर टार्गेट दवरून तुमी काम करा. ताणें फूल सपोर्ट तांकां केला. आय एम थँकफूल टू हिम बिकॉज लास्ट टायम आमी डिसायड केल्लें डायवर्जन करतले आनी कितें करतले, लोक कोफगांव करतले आनी कितें करतले. बट एवरीवेअर ही हॅज स्ट्रॉंगली सपोर्टेड बिकॉज ऑफ दॅट डायवर्जन वॉज पॉसिबल. डायवर्जन करपाक आमी पळयता जाता कितें जाता तें, पण ताणें फूल सपोर्ट केला आनी तें डायवर्जन आज जावन पडलां. तांकां काम करपाक मेळटा. दे हॅव सेड दॅट विदीन बाय मे दे वील कंप्लीट दॅट स्ट्रेच. इतल्यार आहात. जिल्हा इलेक्शना लागून सांकवाल जिल्हा म्हणल्यार सांकवाळूय लागता आनी आमचे चिकालीमूय लागता. आमचे बाब सुनील गांवस आसा हिंगा जे न्यूली इलेक्टेड जिल्हा मेंबर आनी तेन्ना लोकांनी म्हाका कडेन थोडे डिमांड केले थोडे रस्त्यांचे. हिंगा कांयच जायना म्हणून, खास करून जुवारी नगर ते एरिया. हांवें सांगलें हांव जबाबदारी घेता, हांव बाब दिगंबर कामती आपयतलो आनी आय वील सी दॅट हे रस्ते आमी करता म्हणून. आज खुशेची गजाल की इन द प्रेझन्स ऑफ सुनील गांवस, इन द प्रेझन्स ऑफ आमचो गिरीश हू वॉज ऑल्सो कॅम्पेनिंग दॅट टायम, देन ऑल्सो आमचे प्रभारी बाब जयंत जाधव आनी आमचे सगळे आमचे बाब सचिन चोगले माझे दाबोलीचे पार्टी वतीन आनी बाकीचे पंच आमचो बाब गोविंद आसा, तेजी बायल थिंगा सरपंच आसा, बाय निधी आसा पंच. तेंचे हांवें प्रॉब्लेम कित्याक घेतले एकूच कारणां लागून की आमी शेजारी म्हाजेच वाठारान रस्ते बरे आहा आनी थिंगा व्हडले बुराक पडले सारके जायना. तेका लागून थिंगा जे प्रॉब्लेम आसले तेंचेय तेणें ऑन टॉप प्रायोरिटीचेर घातला आनी ऑन अ टायम बाउंड बेसीस तेय रस्ते जातले. सो नॉट ओनली दाबोलीम वर्क इज बींग डन, सांकवाल वर्क इज बींग डन बिकॉज सांकवाल जिल्हा इज सांकवाल एंड चिकालीम. जे उतर आमी दिता लोकांक ते आमी पालन करता. तेका लागून तांकां हें आपयल्लें हें प्रॉब्लेम सॉल्व करया. करूं म्हणटा आमचे PWD मिनिस्टर, आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत एक उतरार लास्ट टायमूय जेन्ना प्रॉब्लेम जाल्ले तो रोखडो पावलो स्पॉटार विदीन 1 hour आनी आमी खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व केले. आनी तेन्ना आमी डिसायड केल्ले ट्रॅफिक डायवर्ट करून तांकां फास्ट कशें काम करपाक मेळटा नॅशनल हायवे ते आमी तांकां एक सन दितले सो दॅट दे कंप्लीट इट इन टायम. आनी इन स्पायट ऑफ सो मेनी डिफिकल्टीज आमी आज दोनी सायडी सर्विस रोड केले थँक्स टू हिम अँड हीज ऑर्डर्स विच वे फॉलोड बाय PWD ऑफिशियल्स. आय वॉन्ट टू थँक देम ऑल्सो दॅट दे सॉ दॅट दीस हॅज टू बी डन. तुमकां खबर आसा हे न्यू फ्लायओव्हर जे येता इट इज टू डिकंजेस्ट. जेन्ना मुर्मुगांवसून इतली ट्रॅफिक येतली ती कशी वयल्यान ऑटोमॅटीक डायवर्ट जातली आनी सकयल जे रावपी लोक आसा ते वाठारान सारखे कॉन्सन्ट्रेटेड पॉप्युलेशन तांकां त्रास जावपा ना. हें काम आमी हातीन घेतले आनी आज दोनी सायडी रोड डायवर्ट जाला आनी चडशे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला सो दॅट दे कॅन डू फास्ट वर्क. आतां दुसरें आमचे पेंडींग कितलीचशी कामां आसली. आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत की हें तेणें हातीन घेवन ऑर्डर दिला टायम बाउंड बेसीस उमक्यो दिसा उमके कडेन फायल पावपा जाय, उमके दिसा अशें काम जावपा जाय. म्हाका दिसता असले डायनामिझम तरी सरकारान रिफ्लेक्ट जाले वर तेजे डिपार्टमेंट रिफ्लेक्ट जाली एक बरी गजाल आसा. म्हणून म्हाका खूब खुशी भोगता की रोड्सा बाबतीन तरी आमचे कांयच प्रॉब्लेम उरपाना म्हणून. आनी हांव समजता हे भाशेन आख्खे गोंयान जाल्यार आमचे गोंय दुसरेच भाशेन दिसतले ही अपेक्षा आमी डेफिनेटली दवरता लोकां भाशेन आनी तेन्ना ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर हे डिसेंबर म्हणून काबर जाता कंप्लीट करता म्हणून सी हे जे आमी ब्रिज बांदता हांवें आतांच त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगला, बाब दिगंबरा वजीरूय सांगला आनी हेजे फुडें हांवें 2दा मिटींग तें कडेन घेतलेली. हांवें तांकां एक कंडिशनाचेर तुमकां दोनी सायडी डायवर्शन दिता. यू हॅव टू कंप्लीट द ब्रिज बाय डिसेंबर दॅट्स पर्टिक्युलर सेक्शन वीच यू आर क्लोजिंग. No inconvenience to people more than 6 months. And they gave me a word
अँड वर्क इज गोईंग ऑन फूल स्विंग आनी म्हाका खात्री आसा 6 म्हयन्या भितर ते करतले. डिसेंबर म्हळ्यार तेजे फुडें हें सगळें काम कंप्लीट जातलें म्हूण म्हाका तरी खात्री आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.